हे जाग्याचेर आमचे गोंय फर्स्ट हीच धाकटें आपुरबायेचें गोंय. आतां तुमकां हांवें दर्याळ्याक दाखोवपाक कितलें सुंदर उदक, वेदर क्लीन. हे ट्रेडिशनल आमचे पायन तेमी पुर्वजांक दवरलो ते भाशेन आमी आमच्या भुरग्यांक कंटिन्यू करून दवरतले. ही आमची ट्रेडिशनल रांपूण. रोईंग करून रांपूण मारून आमी बायल भुरग्यांक पोसतात. हिंगा कोल येवपाक आमी दिवचे नात. आमकां ही बरी टुरिजम एरिया करूंक जाय, कित्याक एक मनशाक लागून आमकां आमची बीच पेडेर केलोली नाका. हांव गव्हर्मेंटाको मागतां तो बेतूल जावं नाजाल्यार कावेलेसी जावं आमकांय फिशरमॅनान फाटीं बोबाटमान उलमान आपयल्लो, पूण कांय कारणाक लागून आमी पावोंक नात. थिंगा व्हडलो कोल हाब्यात म्हूण आनी जेटी कित्यात म्हूण. सो आमी सारकें नकोय तें कित्या जेटी येत ती. जोरी तर कोला येत जाल्यार हे सगळे फिशरमॅन हांगा स्ट्रेका बसोन गिव अप करपा नाय आनी कोल येवपाक दिसनाय, कित्याक ही एक आपुरबायेची बीच. आमकां नुस्त्याक मारून नुस्त्याकारांक पोट भरपाक जाय. एक हांव तुमकां धाकटीशी स्टोरी सांगता. एक दिसाक हांव आनी म्हजो भाव नुस्त्याक घेवन वयर येवन नुस्तें इचताले. तेन्ना एक दिल्लीवालो येवन आमकां विचारूंक लागलो, हॅलो सर, यू हॅव ओनली लिटल फिश, वाय नॉट यू गो अगेन टू फिश. आय टोल्ड हिम फॉर वॉट. He said, so if you catch more fish, you will get more money. I said, why we want more money? Then he said, you can buy a fishing trawlers. After fishing trawlers, you can export, import fish. I said, for what? He said, then you can relax. I told him, sir, we are already relaxing on the beach. Why we want more money? मागीर तो एशको तकलेचेर हात मारून चलोन गेलो. हे हांव तुमकां कित्याक सांगता, जाय ते आमचे नुस्तेकार भाव आसात, तेंकां जाय ते पयशे नाकात. तेंकां आमचें गोंय आनीक फॅमिली हॅपी आसलो जाय. सो हांवें आयकलां ते भाशेन कोल तर आमचे दर्या गोंयचे दर्या लायनीन येयली जाल्यार आमी तेंकां येवचे दिवपानात. आमचे गव्हर्मेंटा कडेन हांव मागतां, हें तुमचे मनाक आसल्याक तुमी हें काडात. कित्याक फिशरमॅन मोर देन 6 lakhs गोंयचे फिशरमॅन आहात, त्यांची बायल भुरगीं घालून आमी सगळे एकठांय जातले आनी हो कोल बंद करतले. थिंग ही ऑलरेडी फिशरमॅनांक हे जाग्याचे कोल जेटी केल्या आनी तो फिशरमॅन तेंगले गांवचे फिशरमॅना 5 मिनटो लागताले रस्त्या बिचीर वचोन नेट मारपाक. तेंकां हे कोल फॅक्टरीन ही 5 किलोमीटर सायडीन वचोन तेची रांपूण आनीक नुस्त्या मारपाचो रूल आहा. आनी हे भाशेन आमचें गोंयान जाल्लें जाल्यार आमचे हे फिशरमॅन उपाश पडटले, कित्याक सगळ्यां कडेन ट्रान्सपोर्टा गाडयो नाय आनी सगळ्यां कडेन ते गाडयो घेवपाक जायनाय. आमी ट्रेडिशनल फिशरमॅन हेचो हे ऑल घेवन पोट भरपाचें. स्पेशली बाणाले, कोलवा, कावेलेसी हे एरियाक तुमी चोयले आमची बीच खाली ट्रेडिशनल फिशरमॅनाची अशी दवरल्या आमी आमचे कांसाले पोतांतसून. सो आमी सगळे फिशरमॅन एकवटान आसात. जोरी तर हिंगा कोल वो आयन येयलो जाल्यार आमचे नुस्त्या पेडेर जातले, नुस्त्याक मरोंक लागतले.